सध्याच्या आमदारांच्या फुडारपणाखाला बाणावलेत उदरगतीची उणीव आसा। आपल्याक लोक सांगता म्हण आपूण येवपी 2027च्या वेंचणुकेक बसतलो। आपले बाणावले खातीर एक वेगळेच सपन आसा म्हण बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल अलीमा उलयल्या। आर्टिक्स स्क्वा ब्युरो रिपोर्ट। चाले बाबा लास्ट टाइम तुम्ही म्हाका प्रेसांत चाले तूं इलेक्शनाक बसत काम हांवें तुका तेही फाटल्यान आदी सांगलें तुवें हांव इलेक्शनाक बसतां तर म्हाका इलेक्शनाक बसपाक गिरेत आहा। कित्याक हे गांवांत जे बाणावलेच्या गांवांत हांव पळय इलेक्शनाक बसला खरो जो पळय हांवें डेव्हलपमेंट केला तेज म्हजे उपरांत आनी कितें एक डेव्हलपमेंट जालें म्हूण म्हाका दाखोवया तुमी म्हणाले एकूच डेव्हलपमेंट जालें म्हूण म्हाका दाखोवया तुमी प्रेस सांगा दाखोवया वो तुमी म्हाका सांगा एकूच डेव्हलपमेंट जालें म्हणून। कित्याक आज जावं ते सामके एक्स सरपंच रेमी मोटो सरपंच जालो त्या टायमाचेर सामके फ्रेंड लॉयड एंड्रू स्पोर्ट्सा येतो आज सगळे लोकांक खबर आहा आनी बाळाल्यान जे पळय हांवें हारेबांदा बी सगळे ब्युटिफिकेशन पळय केलो आहा तें तुमी चोयलां हारेबांद कितको ब्युटिफिकेशन केलो तो आनी जे हांवें कितें पळय केलो आहा हे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत 3 ते 4 ब्रिज बांदले। एक ब्रिज बांदिल्ले पळय आसोल ना काबिलोसी 67 स्पेन तेका 67 स्पेन येदोली ब्रिज ती हांवें बांदली। दुसरी ब्रिज म्हटली वार्का चलावली मागीर बांदिली हांवें ही आमची नावेली वार्का मागीर बांदिली एक सांग्यार बांदली तेन्ना आनी जेन्ना हांवें हे अंदर बायपास पळय आहा गोंयांत ते सगळे चर्चिल आयले म्हूण केल्या चर्चिल आयले म्हूण आसतना अंदर बायपास करपाची तकली मुगेली आनी म्हणालें न्हू त्या पळय तूं अंदर बायपास सुद्दां जावं माजोड वयता तुमी बाणा मडगांव वयता ते सगळे अंदर बायपास करपाक पी एम करपाक मुगेले आयडिया पूण आज पासून तो लोक म्हाका सोडना लोक म्हाका आतां लोकांक हांव कित्याक मुखार चलना जाल्यार हांव एक पाटी हात सोडप आहलो लोक म्हाका मुखार सर म्हणटा लोकांक म्हाका मुखार काड म्हूण हे फावटी हांव लास्ट इलेक्शन बसतां आनी हे लास्ट इलेक्शन बसत म्हणटकूच हांव आख्खे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां कडेन मागता हात जोडून की हे टायमार म्हाका तुमी सपोर्ट करा कित्याक हे लास्ट इलेक्शन आनी जे मुगेले जे पळय विजन आहा हें बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक जें कितें उलोवलें काम जावं तो हेल्थ सेंटर जावं दुसरें तें म्हाका करपा जाय कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक खबर ना की जें हे फावटी जेन्ना बाणावलेच्या लोकांनी जैतान म्हाका फोन केला हे फावटी हांव इलेक्शनाक बसतां जोरी तोरी म्हाका लोकांनी इलेक्ट केलो उलोवलें जें पळय कितें आहा बाणावल्यांत काम ते हे 5 वर्सांनी चर्चिल म्हाका करून केलें कितें उल जालें